वेळसावच्या रेल्वे रुळालागीं दुरीक घातल्या लोकांची पारंपारीक वाट ना जातली देखून ह्या विशीं हांव उपजिल्लो अधिकारी तशेंच वेळसावचो पंचायत आनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा खासा बसका घेवन मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिला। शेनवारा वेळसावच्या पंच वांगड्यांबरोबर त्या वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। पळोवपाक गेले जाल्यार हांव इन्स्पेक्शन करता तेन्ना पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांले मेन म्हणटे जी घरां आसा तांकां वे ना, तांचे जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तांकां सद्या वे जाय, तें सोल्युशन काडपा लागून हे आमचे जे लोकांक जे इफेक्ट जाता तें कशें आमी सोल्युशन काडचें वा कशें तांकां आमी वे करून दिवचें हाका लागून हांव डिस्कशन करपाक येयलो। आनी म्हाका आतां कळोन येयलां चडशे आमचे जे भावांक इफेक्ट जाता ते वेक लागून। आतां हांव एज अ MLA हांव म्हाका डेप्युटी कलेक्टर तशेंच RVNL हेंकाय दोगांयकूय घेवन हें हांव डिस्कशन करूनच जे कितें आमकां वे आहा ते आमकां लोकांक कितें वे आहा ती वे जावपाक आसपाकूच जाय, नाजाल्यार आमी आमचो जो लोक जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तो वयतलो गोंयच्यान। आनी हांव थोडे ऑफिसरां कडेन रेल्वे ऑफिसरा कडेन हांव उलयलां ते दिवपाक शकता अशें म्हणटा, तरी आसतना आमी बसून डिस्कशन करूनच हांव हें सगळो प्रपोजल जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर मागीर RVNL हेंकां मेळोन मागीर ताजे उपरांत हांव CMA कडेन हांव डिस्कस करून हें प्रॉब्लम जाता तितले बेगीन हांव सॉल्व करून दिवपाक सोदतां।